सत्तरीन जितल्या दोंगराचेर उजो पेटलो तो ऑलमोस्ट सगळ्या दोंगरावयलो उजो ऑलमोस्ट कंट्रोल जाल्लो आसा. पण अजूनय एक प्लेस अशी आसा ज्या जाग्याचेर उजो आसा आणि तो कंट्रोल करपाक सामको डिफिकल्ट आसा. ती प्लेस म्हटल्यार तुम्ही ऐकलं आसतलें की देरोड्या दोंगराचेर उजो पेटला आणि देरोड्या दोंगराचेर जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना गोवा सायड जी आसा ती गोवा सायड ऑलमोस्ट क्लियर जाल्ली आसा. पण एक हिली रिजन जो आसा ज्या जाग्यार व्हडली खडी आसा तो फातर वयर क्लायंब करून चडपाक पॉसिबल ना म्हणून काल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ड्रोन हायर केला आणि ड्रोन इन्स्पेक्शन करून ड्रोन इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत तांकां अशें दिसून आयलें की तो जो उजो आसा तो कर्नाटका वाटेन स्प्रेड जाता आणि आमगांव विलेज जो आसा कर्नाटकांत थंय पावपाचो चान्सीस आसा. म्हणून तेंच्यांनी हेलिकॉप्टर्स मागले आणि हेलिकॉप्टर्स आयज सकाळच्यान असायन करून हेलिकॉप्टर हे जे तुम्ही माझ्या फाटल्यान पिसुल्ल्या मायनिंग पीट पळयता हांगचे उदक लिफ्ट करून ते थंयचे देरोडा गांवांत जो डोंगरा उजो पेटला तो उजो पालोवपाचें काम चालू आसा. एक गजाल सांगपाची अशी की जेन्ना ड्रोन इन्स्पेक्शन करून फॉरेस्टाक जेन्ना कळ्ळें की दोंगराच्या वयर उजो पेट्टा तेन्ना आयज तेंच्यांनी जे फॉरेस्ट ऑफिसर्स आसा RFO अलॉंग विथ तेजी सगळी टीम तेंच्यांनी जवळ जवळ 60 ते 70 मिटराचो फातर जो आसा खडी जेचेर ऑलमोस्ट चडपाक इम्पॉसिबल जालें तेंच्यांनी रोप लावन रोप क्लायंबिंग करून ते वयल्या टॉप दोंगराच्या माथ्यार पावल्ले आसा आणि थंय तेंच्यांनी पर्सनली वचून इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. आणि जरी हेलिकॉप्टर्स घातले आता दनपार टायम जाल्लो आसा दनपार टायमार हेलिकॉप्टर फ्युएल आपले रिफील करपाक गेल्ले आसा आणि कर्नाटकान तो उजो पावंक जायना म्हणून फॉरेस्टाची टीम फुल थंयसर नेटान काम करीत आसा. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.